न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात येवकार। आयज दिसभर कितें घडामोडी घडल्यो, खंय अपघात जालो, कोणे उमेदवारी अर्ज भरलो, हे सगळ्यांचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं वचूया आमचे अँकर दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची अपडेट। दिप्ती, सगळ्यांक रामनवमीची उर्बी भरीत परबी भेटयता आणि आयज सुमार 500 वर्सांनी श्रीरामाचो ताच्या अयोध्येत ताचो अभिषेक जाल्लो आसा आणि दनपारच्या 12 वरांत अयोध्येच्या श्रीराम मंदिरांत सूर्य तिलक जाल्लो आसा। हो जो सुवाळो आसा तो देशभराच्या लोकांनी उमेदीन पळयल्लो आसा। तशेंच आयज गोंयांत जी एक म्हत्वाची घडणूक घडल्या ती म्हळ्यार काँग्रेसीचे दोनूय लोकसभा उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरला। उत्तर गोंयच्यान रमाकांत खलप जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान अर्ज भरिल्लो आसा। आपूण गोंयची रानां, न्हंयो, दर्यादेग वाठार राखपा खातीर फुडें सरला अशें विर्यातोन ह्या वेळार उलोवप केलें। तशेंच आनी एक दुर्दैवी घडणूक म्हळ्यार बाळ्ळी महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एकल्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो। वेगान येवपी खाजगी बस चालकाचे बसीवेलें नियंत्रण गेल्ल्या कारणान दुचाकी चालकाक धपको दिलो आनी ताका जाग्यारूच मरण आयलें। आनीकूय अशाच म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टुडे हे 7 PM बुलेटिन मुजरत पळोवचें। अपघातांची माळ सुरूच आसा, एका फाटोफाट एक अपघात जायत आसात। फाटल्या 3 म्हयन्यांचो जर नियाळ घेतलो जाल्यार अपघातांचो सुमार एकूण जर आंकडो पळयलो जाल्यार 100च्या भायर गेल्लो आसा। बाळ्ळी महामार्गाचेर आयज जो अपघात जालो तातूंत बेतलाच्या एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें आनी हो खरोच 151वो हो अपघात जावन आसा। फुडें आमी वचूया आमचे ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। गोंयांत सध्या लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या वाठारांत मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा। मंगळारा दिवचले भाजपाचे उत्तर गोंयचे लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हांच्या प्रचाराक सुरवात जाल्या। श्रीपाद नायक हांकां दिवचल मतदारसंघांत आघाडी मेळटली अशें आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी मंगळारा जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत म्हटलां। लोकसभेची वेंचणूक लागीं पावल्या तसो तसो प्रचाराक नेट येयल्लो आसा। आयज जो उत्तर गोंयचो भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी दिवचले प्रचार केलो, थंय ताका व्हडा मतांचो आंकडो मेळोवन दितलो असो थळावो आमदार शेटयेन सांगलें। फुडें आमी वचूया संजना कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। गोंयची फामाद माल्याची जात्रा म्हूण नामना आशिल्ली ही जात्रा जातली काय ना हो प्रश्न सगळ्यांक पडिल्लो, पण काल राती निमणे ही जात्रा बरे भशेन उमेदीन जाली आनी देवीची जी म्हणजे जात्रेचे खाशेलपण आशिल्ले माले अंदू बरे भशेन पेटले। तशेंच लोकांक कोलाय अंदू बरे भशेन घेवपाक मेळ्ळी। फाटलीं 4 वर्सां ही जात्रा जावन आशिल्ली। फाटलीं 2 वर्सां अधिकाराच्या मुद्द्या वयल्यान तांचे मदीं वाद जाल्लो आनी तेच्या पयलीं 2 वर्सां कोविडा खातीर ही जात्रा जावंक पावली ना। उपरांत 4 वर्सां उपरांत काल ही जात्रा जाल्ल्यान भाविकूय खूब खोशी आसात। निमणे दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणजे आमदार युरी आलेमांव आनी जीत हांच्या समर्थकां मदीं कांय दीस आतां आमकां वाद पळोवपाक मेळिल्लो, कारण आमदार युरी आलेमांव हाणें एक शब्द जिता अगेन्स्ट वापरिल्लो, तो भंडारी समाज आनी जिताच्या समर्थकांक मान्य नाशिल्लो। तांच्यांनी त्या शब्दाचो निशेध केल्लो आनी काल तांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लेगीत सांगिल्लें की जर आमदार युरी आलेमांव हो शब्द फाटीं घेवन माफी मागना जाल्यार 8 दिसां भितर माफी मागिना जाल्यार आंदोलन करतले अशें तांच्यांनी सांगिल्लें। ह्या फाटभुंयेर आमदार युरी हाणें काल ट्वीट करीत म्हणलें की आपूण कोणाचेंच नांव घेवन टिका करूंक नाशिल्ली। भंडारी समाजांतल्या कांय तरणाट्यांनी आपणें वापरिल्लो शब्द योग्य नाशिल्ल्याचें सांगून भावना दुखयल्ल्याचो दावो केला। माफी मागपाक आपणाक कसलोच संकोच दिसना अशें म्हणीत युरी आलेमांव हाणें काल ट्वीट करीत माफी मागली। ह्यो दोनूय खऱ्योच म्हत्वाचे अपडेट जावन आसात। मयेची जी माल्याची फामाद जात्रा म्हणटा ती 4 वर्सां उपरांत जाली। निमणे एकदाचे माले पेटले, पयले 2 वर्सां कोविडाक लागून आनी उपरांत आतां अधिकाराच्या मुद्द्या वयल्यान ही जात्रा जावन आशिल्ली आनी
2 दिसां पयलींच की जात्रा जातली काय ना असो दुबाव आशिल्लो, पूण निमणी एकदाची जात्रा जाली आनी माले 4 वर्सां उपरांत पेटले. फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयची जी बातमी आसा तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें. पयलीं मुंबय जे तारवटी गोंयसान भायर वयताले भायर कामाक तेन्ना ते मुंबय रावताले, थंयसर मुंबय वयचेच पडटालें. पण आतां कशें आसा, आतां मुंबय वयपाकूच जाय अशें ना, पण डायरेक्ट खंयच्यान आहा ते येवं शकता, डायरेक्ट फ्लायट लँड जावंक शकता. पण पयलीं अशें नाशिल्लें. ह्यो जो खाशेलो जो रिपोर्ट आहा तो तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटलो. गोंयचे तारवटे जे भायर वयतले तांची मुंबय एक कूड आसा, हेचेर जे कुडीचेर एक खासा रिपोर्ट केल्लो आसा तो तुमकां 7 PM बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटलो. फुडें आमी वचुया सब एडिटर उत्तेजा गावसाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. सगळ्यांक समजतांक सगळ्यान पयलीं रामनवमीच्या उनवणीत परबीं आयज पुराय गोंयान रामनवमी व्हडा उमेदीन आनी दबाज्यान मनयली. तशेंच आयची जी म्हत्वाची अपडेट आसा ते काल तुमकां खबरच आसा की पेरणा परवरे ऑडिट भवना लागसर एका अनवळख्या तरणाट्याची कूड सापडिल्ली. ताची वळख पटल्या सद्या आनी ताचें नांव आसा रहबर खान. तो मूळ उत्तर प्रदेशांतलो आनी सद्या परवरेच्या एका सलुनांत कामाक आशिल्लो. आणि ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केल्या कांदोळ्याच्या. तो म्हळ्यार खतेश कांदोळकार, सुमन बरीक, सचिन सहानी, तनय कांदोळकार आणि सचिन सिंग हांकां सद्याक परवरी पुलिसांनी अटक केली. आनी जो मुखेल फरारी आसा तो फरारी आसा तो विकास यादव हाच्या इश्टिणाचे लागीं वचपाचो यत्न केल्ल्यान हो खून केल्ल्याचो उक्तडार आयला. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणल्यार काल राती पेळावदे रावण सत्तरी जे लायटीचे अंडरग्रावंड केबलिंग घालपा खातीर एक चर मारले. त्या चरीत 2 म्हशी पडल्यो आनी त्यो रातभर थंय उरल्यो. सकाळीं जेन्ना थळाव्यांनी पळयले तांकां तेन्ना थळाव्यांनी आनी तशेंच JCBच्या मदतीन त्या 2 म्हशींक सुखरूप भायर काडले. ह्यो तुमकां 2 बातम्यो आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटले. परवरे काल एका 20 ते 25 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याची कूड सापडिल्ली. हो खून की आनी कितें कळपाक मार्ग नाशिल्लो, पूण निमणो पुलिसांनी दुबाव उक्तायलो ते प्रमाण हो खूनच जावन आसा. रहबर खान म्हणटा त्या तरणाट्याचो खून केल्लो आसा. मोग ट्रायंगल आनी ताच्या उपरांत हो खून अशे पद्दतीची एक घडणूक जाल्ली आसा. ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनांत. ते भायर पॉलिटिकलांत म्हत्वाची बातमी जावन आसा ती काँग्रेसीच्या 2 उमेदवारांनी अर्ज भरिल्ले आसा. ह्यो सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. सविस्तर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. ते भायर आमचे 8:30चे टॉप 25 हे बुलेटीन मुजरत पळयात. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव सुशांत गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनांत पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता, ताच्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.